बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगट आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगट आनी सगळीं उतरां तुजी उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता, तेंगेल्या यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करता, डावनलोड केल्या उपरांत तांकां सदांच करूंक हुस्को दी, कृपा दी, बळ दी, आनीक तांची सगळीं दुयेंसां बरी कर, तांकां वायटांतली निवार, सगळ्यो आडखळ्यो तांच्यो मेकळ्यो करून तांची चिंतना शांती पावय आनी कोवीड दुयेंस तांचे सरशिल्लें पयस दवर. आमेन. सर्गेच्या बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोठेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाणा पयस केली देखून सर्गेच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 2 एप्रिलाची 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी पयलींचे व्हिडिओ पळयले ती सगळीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजूच्या नांवान. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक दिवं. जॉन ओवेस वर 4 वेर्स 30 आनीक 9. हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां. ओशी सामारिकारन बायलेन गोवाय दिली देखून सामारिकार नगरांतल्या पुष्कळ लोकांनी जेजूचेर बावाट दवरलो देखून सामारिकारां जेजूशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण सामारिकारांनी जेजू कोडे मागलें आनीक जेजू तो 2 दीस रावलो. तूंय 2 दीस रावलो आनीक थूंय जेजू 2 दीस रावलो. आनीक ताच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी जेजूचेर बावाट थेवलो. ती बायलेक म्हणटालीं, हुंयची उदो व्हरों येयलो ती बायंचेर, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच जेजूक आयकोला देखून आमी जेजूचेर बावाट दवरता आनीक जेजू खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळोन आयलां. आमगेलो कातोलीक धोरोम कोणेच पिशांच्या सुण्यांनी इस्तापलोलो धोरोम न्ही. आमगेलो कातोलीक धोरोम म्हळ्यार कितें? मोजे आनीक जेजूचे मोदें, दोगांयचे मोदें संबंद म्हळ्यार म्हजो आनीक देवाचो संबंद एका म्हणटाय कातोलीक धोरोम. कातोलीक म्हळ्यार कितें? हांव क्रिस्तांव म्हणटाय आमी, कातोलीक क्रिस्तांव. तर हांव आनीक जेजू एक. म्हजे आनीक जेजूचे भितर अंतर कांय ना. हांव जेजूचे फामिलींतलो. आतां तुमी जाणां अमक्याक सरनेम गेलें, डिकोस्टा गेलें म्हण तूं. तुमी जाणां पाय गेलें, भुरग्यां गेलें सरनेम्याक की ते फामिलींतलीं. तर आमगेलो हो संबंद जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जाता तेन्ना तूं आनीक देव एक जाता. देव तुजे भितर येता. आनीक जो कोण लोक वायटान भोंवता तो लुसिफेराचे भाशेन. जे परेन देवान लुसिफेराक उज्यांत शेवटिलो, हें इफेर्न लुसिफेराक लागून तयार करून ताका इफेर्नांत शेवटिलो सदांकाल सासणाच्या सासणाक. तो जागो लुसिफेरा भाशेन कोण जाताय तांकां मेळटा, वायट लोकांक. जीं जेजूचे देवाचे भाशेन पवित्र नाय तांकां तो जागो. सारकें सोंपेपणी आमकां कळोन येता की देवाचे भाशेन पळयना कितें वायट कोता कितेंच.
तूं एक फोटी मार ना जाल्यार फोटी गोळाय कितें बायबलाचे हात धरून खूंय कोर्टांत एकूच एक तर ह्यो एक बारीक बारीक संवय देखून म्हळ्यार तुमी लुसिफेरा भाशेन तुमकां इफेर्न आनी जो देवाचे भाशेन जातलो ताका स्वर्ग सोंपें आहा सारकें आमकां कळपाक स्वर्ग ना संवसार ना देव ना म्हणटा तें आनी आमकां म्हणपाचें आतां हिंगा आनी गरज पडना कित्याक देवाचे भाशेन जाता ताका स्वर्ग आनी लुसिफराचे भाशेन वायट आहा ताका इफेर्न म्हळ्यार संवसारांतूय त्या इफेर्न कमेस जाता पयस आनी वचपाक गरज ना संवसारा सावन तुका कश्ट त्रास भोगपाचे कमेस जेन्ना तूं पवित्र जायना तेन्ना तर हिंगा लोक कितें म्हणटा आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय पूण आमीच जेजूक आयकलां देखून आमी भावार्थ दवरता आनीक जेजू खरो संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयला तो जेजू कोण देव आख्खो सामारिया लोकांन जेजूक मानून गेलो देव म्हणून आनी आतां चोया युट्यूबाचेर चोया तुमकां सांगो येतलें तुमी कंपनी काम कोत जाल्यार येतलें तुमकां सांगो की पळय देंवचार आहाय ते सांगो येतलें तुमकां जेजू वयर अशें तेशें तेशें तुमचें कान बोत्तोले आपण बायबल शिकले आमी देवा तुमगे धर्म खबर आहा हें खबर आहा तें खबर आहा हिंगा तें कुड्डी जाताय हिंगा तेका आयको येयना हें तेका वाचूंक कळना हिंगा ते कुड्डे बेरे थोंटे पांगडे हिंग जाताय ते चोय इतुलो प्रूफ आख्खो गांव आहा जेजून लिपोवन घोली वचोन वा खूंय रुमां रावन बांयत रावन हें केलो ना आख्खे संवसारा मोदें भोंवन जे परी बायबल म्हणटा तुमी संवसारांत आसात पूण तुमी संवसाराचे न्हय कोण पवित्र कातोलीक जाले ते हे संवसारांत आमी रावपा जाय जेजू तांकां फारिजवां हेका तांकां भिवून धांवलो ना ते जेजू गेले सगळे मिटिंगेक ते आसताले जेजू कितें आड म्हणटलो कितें काय मो ते आसताले आयकूं आनी क्वेशन आयकुताले जेजून तांकां डिसायपल सांगलो ना तांकां धाडाय आमी देवाक गे मनीस ते आमकां नाकाय तांकां भायर आयाय तेंची फातर माराय ती आमगे मिटिंगेक कितें येताय ती ऑपोजिशन पार्टी ती आमकां नाका अशें करून जेजून म्हणलां जेजून म्हणलां आमी संवसारांतले पूण आमी संवसाराचे न्हय आमी संवसारांत देवान आमकां रचून ह्या संवसारांत घायलें हो संवसार आमी मौजेन सारूंक संतोश भरीत सारूंक आनंद घेवपाक देवाचे वजापाचे हे मिलाग्रीचो हो आनंद आमकां घेवपाक देवान आमकां संवसारांत घायले की जे परी देव खुशाल आनंद भरीत सगळ्या सेकंडाक आहा ते भाशेन देवाचे भाशेनूच आमकां हो आनंद भोगूंक आपण भोगिता तसोच म्हजे रचणेक म्हजे भाशेन मनशाकूय रचून देवान आनंद भोगूंक आमकां संवसारांत घायले तर तुमकां लोक ह्यो फोटी सांगो येतलो आमगेलो विथ फूल प्रूफ नवो करार फूल प्रूफ पोन्ने करारांत पळयलें कितें देवान सांगलोलें तें जेजून हिंगा शांती पावयलें एक वेर्स आहा बायबला मानचोय हांव मानामेन मोडूंक येवंक ना हांव तें शांती पावोवंक आयलां तेणी चालें तूं हुंच मांदामेंत व्हडलो जेजून हेर मांदामेंत ते शिरीफोणे ते सोड्याय तेश म्हणलो ना तर आमगेलो कातोलीक धर्म म्हणल्यार कितें मनशाची नोसोरणी जावप मनशाचो वत्म तशेंच संवसारांतलें जिवीतूय साल्वार जावप जेजू खरोच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयलां पूण आतां जाणाय तुमी एक 7 बिलियन लोकांतले 2 बिलियन गोडी कातोलीक आसतले हेर सगलो लोक दुसरो तो लोक म्हणटलो की जेजू हें न्ही जेजू आमी माननाय जेजू हें ना आनी तेका न्ही म्हणपा हिंगा चान्स ना कित्याक हिंगा आमकां सारकें साप सुबें सांगिलां आख्खो गांव सामारिया आख्खो गांव प्रूफ आहा प्रूफ
आख्ख्या गांवान मांडून गेला की जेजू देव, जेजू देवाचो पूत, जेजूच्या देवाच्या पुताच्याच वयल्यान आमकां साल्वसां मेळटा. आमचो थारूक संवसाराचो दर एका मनशा कुळाचो थारूक जावन आसा फकत जेजू. फकत देवूच मनशाचो थारूक जावपाक जाता. हेर कोणाक मनशाक थारूक जावपाचो, मनशाचो थारूक जावपाचो हेर कोणाक हें देणें ना. हें फकत जेजूनच हें देणें बापाचे उद्देशी मांडून घेवन संवसारांत येवन तें शांती पावयलां. आनीक एक पातोक नासलेलो मेंढरो येवनूच हें पातोक पळय आदां एवेन केलोलें तें काडपाक जातालें पातकाचे विणेन आहा तेणें. आनीक सगळे मनीस आदां एवे गेले मनीस सगळे मूळ पातकां जल्मताय जें आदां एवेन केलोलें तें. आनीक तें पातोक तर तुका नपयत करपाक जावो, तूं कातोलीक जावपाचो पयलो. जो कातोलीक ना तेंकां पयलें कातोलीक जावपा पडटलें. तेंकां तरी स्वर्गार वचपाक जाय. हिंगा हे होळयेन म्हणले ते भाशेन खरोच संवसाराचो थारूक. तर कोणाक तरी साल्वसां मेळपाक जाय, कोणाक तर बरें जिवीत संवसारांत सारूंक जाय जाल्यार पयलीं कातोलीक जावपाचीं. खरेंच संवसाराचो थारूक. हितून आनीक फोटी मारपाची कांय ना, हितून आनी रोंग म्हणपाचें कांय ना. आनी बायबलाचेर वेरसूं आहा की हें देवाचें उतर जिवें उतर. तूं तें तोंडान मूड तें तुका घडोवन येतोलें. हिंग फोटी मारपाची, रोंग म्हणपाची तेंगे हिंग एक पयशा देखून शिरीपणां तें म्हणटाय तें. तूं हो पवित्र कातोलीक जाव आनीक तूं तुगेल्या तोंडान उचार तें अजाप थिंग घडोवन येवपाकूच जाय. तर हे हुंच्या तोंडान बायबल रोंग म्हणटाय, हुंच्या तोंडान हें बायबल कोराप्ट म्हणटाय. तूं पवित्र कातोलीक जाव आनीक तें उचार तें सोत तें घडोवन येवपाकूच जाय. हिंगा आनी फोटी मारताय तेंकां आनी हिंगा चान्स ना ते फोटी कवर करपाक कितेंय. प्रूफ तेंको नायचे म्हूण तो सोड खबर. तो कोणी कोराप्ट केलो वो तो फोटी म्हणून कोणी सांगिलां थिंग प्रूफू ना तें कोडे. तें म्हणटा खबर सोड. तूं कितें उलयतो जाल्यार विथ प्रूफ येवपाचो. तो हुंच्या मनशान कोराप्ट केलो, हुंच्या वर्सा कोराप्ट केलो, तो कितें स्वत ना तेजें, ते हितू प्रूफ आहाय बायबलान सगळे प्रूफान केलां जेजून. तर तुमगे कितें उलयताय, तुमको कितू प्रूफ आहाय ती खबर म्हणटा सोड. दर एक पवित्र कातोलिकाच्यान सारकें ऑन द स्पॉट तांकां प्रूफ कोन्न दिवपा जाता. प्रूफ कोन्न नाजाल्यार तांकां सांगूं जाता चोय तुमी घरां वचाय हितू दुयेंसां पेस्त पिड्या पोजोळपण वनबावार्थीपण आनीक बायलां चेडवां सोतापाचें आनीक बायलां चेडवां जिती मारपाचें तांकां धांबून दवरपाचें हें सगळें तुमगेल्या घरा चलता वचोन चोय. हें देवागे न्ही, हें सगळें देंवचरागेलें. आनी हितूंतल्यान तर तुका साल्वसां जाय. तुका तर हितूंतल्यान तुका मेकळे जावपाचो कोण पड जेजूचे आड उलयता तो जाल्यार तुका पयलो पवित्र कातोलीक जावपाचो. ना जाल्यार तुमचें खोटा तुमचें निसणटोन. जरी तर तुगे तो कंपनी काम कोता वो तूं तेका बरो वळखता, तुमगे शेजाऱ्या रावता वाड्यार रावता गांवां रावता कोणू जावं, तुका तर बरो तो वळखीचो मनीस जाल्यार तूं तेजे पासत माग. तूं तेजे भितर देंवचार आहा तेका सांग, देंवचारा तूं हें उलयता तें जावन आसा फाल्स. तूं आतां तेजे कुडींतलो भायर सरोन वच आनीक दर्यान पड आनी ताजे कुडींत केन्नाच पोतून येवं नाका. हांव ह्या मनशाक जेजूच्या रोगतान आनीक जेजूच्या गायांनी जेजूच्या कोश्टान ह्या मनशाक धुयता. हांव ह्या मनशाक क्लेम कोत्ता, ह्या मनशाक हांव देवाच्या राज्यांत ओडून घेता जेजूच्या नांवान. आनीक ताजे बायल भुरग्यांक आनी ताजे सगळे रोगताचे फामिलीक हांव देवाच्या राज्यान आज ओडून घेता जेजूच्या नांवान. म्हाका जेजून ही पदवी दिल्या, जें हांव उलयतलों तें घडोवन येतलें म्हणून. आनीक हो मनीस आनीक ताजी फामील आज साल्वार जावन आज कातोलिकां जावन पवित्र कातोलिकां जावन जेजूचो वावर फुडें व्हरतात. हे भाशेन तुज्यान त्या मनशाक साल्वार करपा जाता. नाजाल्यार तुज्यान सोडून दिल्यार तेगे निसणटोन.
तर पवित्र कातोलीक जाल्यार आमकां दर एक कातोलिकाक सगळ्या मनशा कुळाक साल्वार करपाक आमकां फायदो. देवाची पळय येवजण आहा जेजूच्या उद्देशी संवसार जाती तो मनशां साल्वार करपाक तें आमी पुरावें देवाचें काम आमी पुरावें कोत्तलीं संवसारांत. इफेर ना वयतरी कोणाच्यान करपा जायना. आनीक हें म्हणटा तें सोडयाय तुमी कितें पेरगोतोर म्हणटा ती सोडयाय. तूं संवसारां आसतना तर तूं अजापा मिलाग्रो कोना पेरगोतोरी बेरगोतोरी म्हणटाय ती उजलाय सगळें इफेर ना सगळें. तर संवसारां आमी जिते आसतना कोताय तें संवसारां भोगताय. करीत तो भोगीत. तुवें बरें केल्यार बरें भोगतलो, वायट केल्यार तूं संवसारांतूय इफेर्न भोगतलो. आनीक तें इफेर्न तुगेलें मुत्तोच कंटिन्यू जातलें. तुमी ह्याच मोतीन दोन चोलाय आनीक तें पेरगोतोर म्हणटा तें मोतींतूय काडय भायर मारय. तूं तर पातो केला तुका इफेर्न. देवान लुसिफेरा पेरगोतोरींक घायलो थोडीं वर्सां ना. पेरगोतोरी इफेर्नांत पेरगोतोरींक घायलो देवान लुसिफेराकू ना सोमतें इफेर्नाक उडयलो. जें वायट कोता तेका सगळें इफेर्न. तर आमी कातोलिकांनी हें पळय पेरगोतोरी म्हणटाय तें ना हांव पेरगोतोरी मुत्तलो म्हाका मागीर एक दीस देव स्वर्गार व्हरतलो ना. तेशें कोन्न वायट मनीस स्वर्गार कितको वयतलो. तुका पेरगोतोरीन तूं पातकांचें नोसोणी कोत्तलो खूंय बरयलो आहा बायबलाचेर दाखोवया. तूं मुत्तोचेर तुका पेरगोतोरींत हांव दोत्तलो आनीक पेरगोतोरींत तुजें सेंटेन्स काबार जालें म्हणटोच हांव तुका स्वर्गार व्हरतलो खूंय आहा. डायरेक्ट इफेर्न पेरगोतोर बेरगोतोर म्हणल्यार सोडयाय. तर आमगेलो हो कातोलीक धोरोम म्हणटा तो सारको जिवो देवाचें उतर जिवें उतर. देवाचें उतर सोत एक देखून उतर ताजो फळ मेळो नासतना एक देखून उतर खाली उरपाचें ना. वेर्स आहा बायबलाचें मारा हेंचें इंग्लिशीन. तर आमकां कातोलिकांक सारकें गरजेचें हीं पळय आमगेलें मोतींत पळय आमी फाल्स शिकोवण पळय घेनाहाय ती आमी काबार करपा जायी. हे फाल्स शिकोवणे लागून तुमी ओडताय दीस आनी ओडताय काटलीं आमी दीस काटलीं इंत मागीर तुमगें मरोण जाता. तुमी मेल म्हणटोच आनी कांय ना. मेल म्हणटोच सारकें इफेर नात. तूं तो संवसारांत जेजू भाशेन जालो ना मेल म्हणटोच इफेर ना. जेजून आनी कितें खंय कोपार सांगलो आहा. ग्रेस्त मनीस तेगे दारा कडेन एक भिकारी बसतालो तेगे नांव लाजार. तो जीत केलो तो न्ही म्हणा तुलो 4 दिसांनी तो न्ही. हो गरीब हो भिकारी तेगे एक ओपार सांगलो आहा जेजून वचोन आयकाय मारेन चोय गुगलाचेर तुमकां बऱ्या पडटलें सोजमूण घेवपाक. तो डायरेक्ट इफेर ना पावलो. थिंग जेजून सांगिलां तो पेरगोतोरी आहलो म्हणून ना रे बाबा तूं नोसोणी कर तुगेली फामिली पेरगोतोरींत पावल्यार कोंता येता रे. तुमकां हो मरे टेम्पररी तुमकां हिंगा तुमगेली जेल जातरी मागीर तुमी सुट्टले न्ही. लायफ सेंटेन्स काबार तरी सुट्टले तुमी ना. तर मनशान जिते आसतना तुगेलो हुस्कार चलत आसतना तुवें पवित्र जावपाचें. पवित्र जालो म्हणटच मागीर हें कार्य चालू दवरपाचें. तूं पवित्र जायन मेलो स्वर्गार गेलो ना. तुवें जेजूचे भाशेन तर काम तर पवित्र जायन तर तूं को ना जाल्यार तूं पवित्र जालोलो ना. तुगेलो हो भिरांतीचो आत्मो बरयलो आहा बायबलाचेर. देव म्हणटा हांवें तुका भिरांतेचो आत्मो दिलोलो ना. हांवें तुका आत्मो दिला मोगाचो काळजीदारपणाचो शक्तीचो हुंयचो तो पवित्र आत्मो. तूं
बेब्याचे भाशेन बांयत वचोन लिपोवन रावपाचो ना, नाजाल्यार इंद्राचे भाशेन घोलीन वचोन लिपोवन रावपाचो ना. तूं जेन्ना पवित्र जाला तेजे तुका कितें निशाणी कितें पवित्र जाल म्हणून तेजो तुका प्रूफ कितें? तूं जेजूचे भाशेन काम करपाचो दीस आनी रात. खूंय संदी मेळटा, खूंय सोयगे मेळटा, खूंय तुका इस्पेर टायम मेळटा थिंगा प्रवचन करपाचें आनीक सगळें हितून हात बोट घालून तुवें चालू रावपाचें मोरपुऱ्यान. तेन्ना तुका जिवीतूय बरें मेळटलें, लांबूय मेळटलें, तुगे फामिली साल्वा जातली, पिळगोय साल्वा जातली आनी तुंय स्वर्गार वयतलो. कितें लुकसाण आहा हितून? तुगेलें पोटाचें आनी तुगेलें रावपाचें सगळें देव पळयन घेता. जेजून म्हळें जे परी आपण सुकण्याक पोसता, आपण तुका सारको भोगतलो सगल्यांनी देण्यांनी आनी सगळ्या वस्तूंनी. जेजू खरोच संवसाराचो थारोक म्हूण आमकां कळोन आयलें आनी तेज्या पयलीं कितें म्हणटाय ते लोक वो आतां गांवचो लोक उलयता 42 ती बायलेक म्हणटालीं कोण ही सामारिकारां लोक आख्खो गांवचो. आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी बावाट दवरता. तर आतां तुमी हें प्रवचन आयकलें, तुमी तर फर्स्ट टायम तर हे व्हिडिओ येयले हो चॅनल तर तुमकां पयले पाट मेळ्ळा जाल्यार हे प्रिचींग काबात रे आतांच्या आतां डिस्क्रिप्शनां वसाय उठ नाकाय कोदला वयलीं आनीक 5-10 मिनटांनी तुमी पवित्र जातलीं. बरें खंय आचाय. आनीक तुमी तर फाल्यां पोरां धुकल जाल्यार तुमकां दुसरी वराची म्हूण गॅरंटी ना, ना म्हूण तुमकां फाल्यांचो दीस तुमगेल्या जिवितांत येतलो म्हूण गॅरंटी ना. बायबलाचे वेर्स आहाय मारेन चुय. एकोडे तेकोडे म्युजिकल हेडा भाशेन पास करूं नाकाय. वचो तियागो तुमचे पासो सांगोता मरे, वचो ह्या भुरग्यांनी हें आमकां तुमकां तें ना गो हें भुरग्यां हें चोय, तुमी सारकें चलपा जाय आमकां जाणटेल्यांनी तें. जे कोणा व्हिडिओ मेळटा कितलीं भुरगीं जावं तीं पयलीं तुमी पवित्र जाय. 24 वर घरां व्हिडिओ घालून भुरयाय रिकॉर्ड कराय मोबायलाचेर आनी युट्यूबाचेर घाले पुरो. बरें आख्ख्या बुकाचें प्रिचींग बरोयाय, कोणाकलो मसालो मारनाकाय, मुखार बूक दवराय, ते सकयल मोबायल दवराय आनीक रिकॉर्ड कराय आनी युट्यूबाचें चॅनल ओपन करून घाले आनी हिंगा तुमी पवित्र कातोलिकां म्हणून कळोन येतलें. ना जाल्यार तुमी पवित्र कातोलिकां जालोलीं नाय, देंवसार तुमकां फटयता. पुरो तूं पवित्र कातोलीक जाल न्ही पुरो. देंवसार तुका हिंगा जेजूगेलें काम वावर फुडें व्हरपाक आडायन दवरता आनीक तूं मागीर गेलो इफेरनात. तुगेली फामील साल्वार जावपाची ना, ना म्हणून तुका जिवितांत बरें येवपाचें ना. कित्याक बायबलाचेर बरयलो आहा चुये. जेजून म्हणलां जसो हांवें केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आनी काल जेजून शिसाच्या पांयां धुयले आनी म्हणलां जशें हांवें तुमची सेवा केल्या, तुमी म्हाका गुरुजी म्हणटात न्हय, तर हांवें तुमची सेवा केल्या तशीच तुमी वचोन दुसऱ्यांची सेवा करात. म्हळ्यार कितें? पांयां धुवप म्हळ्यार कितें? सगळ्यांगे लोकांगेलें वायट तेंगेलें जिवितांत कितें आहा तें तेणी तें सोडून जिवीत न्हवसरूंक आमी आदार करपाचो. कितको न्हू घरां न्हिदो न्हू, तूं पवित्र जाल म्हूण घरां बसून काबारू हांव पवित्र जाला पुरो, हांव म्हाका देव सोमेस्तां. ना, तूं पवित्र जालो ना. तुका देंवचारान हाडला. पवित्र जावप म्हणल्यार तुवें जेजू भाशेन करप. बायबला मान गुगलाचेर मानचुये आतां तुमकां सांगिल्लें तें. ती बायलेक म्हणटालीं आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच जेजूक आयकलां देखून आमी जेजूचेर बावाट दवरता. तर आतां हें प्रवचन आयकोन हो पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलयता तें आयकोन तुमी वायट जिवीत सोडून तुमी पवित्र जातलीं आनीक हे लोकांचे भाशेन तुमी मागीर म्हाका म्हणटलीं की तियागो तुवें म्हाका सांगलां तेका लागून न्हय, पूण हीं जेजूचीं उतरां सोत खरें. हीं जेजूचीं उतरां हांवें आयकलें आनीक हे जेजूच्या उतरांक लागून हे पवित्र आत्म्याच्या बोळाक लागून हे पवित्र आत्म्यान म्हाका
हुस्कायलो की आमी हें कितें करता तें वायट म्हणून आमी सोडून दिलें आनीक हेच पवित्र उतराक लागून आमी आयज पवित्र जालीं. आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून जेजूचो मार्ग आमी आयज चलता. तर आमगेलें हे भाशेन जावपा जाय. आनी हे प्रिचरा हाटल्यान त्या ब्रादरा हाटल्यान तेंगे शेंपडे धुवन तेंगे साडये धुवन तुमी भोंवपा सोडया हें. गोंयांत आतां हे ग्रूप जाले. हो ग्रूप, तो ग्रूप, हो ब्रादर, तो प्रिचर, तो कावन्सिलर म्हूण सगळे तेंचे फाटल्यान धांवताय. हे सामारिकारां देख घे गोंयकार कातोलिकांक. तेणी ते सामारिकार बायले सांगयली की ओके बाये तुवें बरें आहा, तुवें आमचो जीव साल्वार केलो, वोतमो साल्वार केलो, आमचे दोळे उगडले, आमकां सोरवंडार दिलो, बरें आहा, वेरी गूड. आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच जेजूक आयकोला देखून आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. आमी हो बायबल सोडून हेचे तेंच्या हाडल्यान धांवताय कितें करूंक? तुमी आयकलो ना? जेजून अजापा मिलाग्रो कितें करून केल्याय तुवें आयकलो ना? आनीक त्योच तुमकां करपा जेजून सांगलो आहा तें आयकलो ना? तर तुमी लोकांच्या हाडल्यान, प्रिचराच्या हाडल्यान, रितीरांच्या हाडल्यान, आनीक कावन्सिलरांच्या हाडल्यान, आनीक कोणा रोजरां आपयताय घरां कडेन, ते कित्याक कोताय तुमी? वो सांताच्या हाडल्यान, सायबिणीच्या हाडल्यान तें हांव इसरोलो. सांत, सायबीण आनी हुरीस म्हणटाय ते कित्याक कोताय तुमी कातोलिकां, गोंयकारां? देंवचारान तुमकां सारकी तुमचें मन सारकें बेर्रायलां. तर हितून भायर सोराय आतां. हें प्रिचींग 24 वरां घरां घालन दवराय आनी बुरय आनी तुमी परगट कोराय परतून. जेजून सांगयलां, हांव जावन आसा उजवाड संवसाराचो आनी तुमी म्हजे भाशेन उजवाड जावपा जाय. आनी उजवाड म्हणटा तो दिवो वयर उंबराचेर दवरतात आमी, लिपोवन दवरनाय. पाट्याच्या पोंदाक आनीक हाटीच्या पोंदाक आनीक कोपाच्या पोंदाक लिपोवन दवरनाय तो. तो उंबराचेर वयर दवरूंक जाय. बायबल वयर सारचें. उंबराचेर वयर दवरप म्हळ्यार कितें? सगळ्यांक जेजूची खबर सांगप. सगळ्यांक खबर सांगप, हेका म्हणटा उजवाड दिवप. आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. सगळ्यांक जेजूची खबर सांगप, तांच्या जिवितांत फोट आहा, वायट आहा, देंवचार तांकां नाडटा, देंवचार तांचे मोतींत वायट बुद्द्यो घाता आनी ते बुद्देचे प्रमाणे तीं चलतात. हें सगळें तांकां आमी दाखोवन दिवपाक जाय. तुमी कोत्ता तें वायट म्हणून. हेका म्हणटाय संवसाराचो उजवाड. हेका म्हणटाय तूं एक दिवो. जेजून सांगयलां, तूं जावन आसा एक दिवो संवसाराचो आनीक दिवो कोणूच धांपून दवरना. दिवो धांपून दवरप म्हळ्यार तूं पातकांत आहाय, तुमचें निसणटोनूच. तुमकां सगळ्यांक हो एकूच कार्य आमकां जिवितांत सगळ्यांक दवऱ्या कातोलिकाक पवित्र जावन आमी संवसाराचो उजवाड जावपाक हो दिवो पडे उमरार दवरताय. ते भाशेन सगळ्यांक आमचें हें बरेंपण आमी भोगलां, तें बरेंपण आमी सगळ्यांक दुसऱ्यांक दिवपाक. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नगरांतल्या पुष्कळ सामार्यकारांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो. तर आतां आमी 2021 वर्स जालीं जेजून संवसारा येयला. आतां आमी कितें करून भावार्थ दवरपाचो? तुमकां जाय जेजू तुमचे मुखार येवन उबो रावलोलो, बरयलो आहा जेजून. तुमी भियेनाकात, हांव पण तुमच्या मुखार येतलो, उबो रावतलो. तुमी मत्तोच्या हांव पातकी देखून तुमी जाल्यार हांव पण तुका तुज्या केंसांक दवरतलो आनी तुका स्वर्गार ओडून व्हरतलो. कोण तरी बुडत जाल्यार तेका सदां केंसां धरून ओडूं जावो. उदकां तर कोण बुडोता आनी पोंवा तर कोणूय जाणा जाल्यार तूं तो तेका साल्वा करूं जाल्यार तुवें तेज्या हातीक दवरल्यार तो तुका पागळे मारतलो ना पांयां दवरल्यार तो तुका पागळे मारतलो आनी तुकाय भितर उदकां ओडून व्हरतलो. तुवें पयस रावन तेजे केंसां धरून वयर पयस ओडून हाडपाचो हाटीन. तूं जर हेंग मान हाडपाक गेलो तो तुका हेंग मान तुगले हात घट धरतलो आनीक तुकाय मागीर पोंवा मेळपाना, तुमी दोगांय बुडोवन वतले. ते भाशेन जेजून सांगिना तूं भिनाका, हांव पण तुज्या केंसांक धरून तुका उखलून हांव स्वर्गार व्हरतलो. तूं कितलो पातकी जावं.
फातक्याक फकत इफेर्न आनी संवसारांत वायट. कित्याक ती सिस्टम मनशागेली न्ही. पातोक येवप म्हळ्यार मनशाचें जिवीत फिनीश. तुगेली डॅथ सर्टिफिकेट रेडी. जो मनीस पवित्र कातोलीक ना, तुमगेल्यो डॅथ सर्टिफिकेट्यो रेडी आहायत. हुंचोक तर मरण येतलें म्हूण सांगों जायना. सारकें गॅरंटेड. तर हें पातक, ह्यो गुंडागिरी, ह्यो चामचागिरी, हेजें तेका घालप, तेका फोंडां उडोवप सगळो सोडय पुरो. डिस्क्रिप्शन असो 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय. तुमी संवसारान इनाडचीं करून उतलीं आनीक तुमगे फामिलीचें निसणटोन दोळ्यान चुयय सायडीन कितें जालें तें चुयय. पयस वचपाक गरज ना. गोंयांतूच नदर मारय. आनी कितको लोक मेला, कित्या लागोन मेला, कितको मोत्ताय, आतां कितें भोगताय सगळें चुयय. घरा पयलीं चुयय. हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां. तर आतां जेजू न्हू कितें करपा जाय तें आमकां बायबलाचेर सांगलो आहा. वचात सगळ्या संवसाराक खबर परगट करात. हेंच केल्यार आमी म्हणटाय जेजू तुमी म्हजी शिश्य जातलीं. कित्याक जेजून सांगिल्लां आख्ख्या संवसाराक वचात, तांकां शिकयात, तांकां म्हजें शिश्य करात. तूं तर पयलो शिश्य ना, दुसऱ्यांक कितको शिश्य कोतलो? तूं पयलीं शिश्य जावपा जाय न्ही. तूं तो युनिवर्सिटीन तो टिचर ना, शिकयना जाल्यार प्रोफेसर ना, भुरग्यांक तूं लॅक्चरर वो भुरग्यांक तूं प्रोफेसर टिचर कितको कोतलो? तीं तुजे वयल्यान शिकोवन तीं व्हड जावपा, तीं वाडोवन येवपा जाय, तांकां एक्सपिरियन्स जावपा जाय. मागीर तीं प्रोफेसर जातलीं. तर हे भाशेन आमकां बायबलाचेर जेजून सांगलो आहा, तुमी म्हजें शिश्य करात म्हज्या नांवान. सगळें बळ तुमकां जेजू दितलो तुमी पवित्र जातरीं. तुमकां कांय करपाक गरज ना. फकत नांव घे म्हण जेजून तोंडार. तुमी कितें एक्सरसायज डिप्स मार म्हळ्यार, कितें वेट उबार म्हणल्यार, दिसाक 10 किलोमिटर धांव म्हणल्यार, बरें दूद पी म्हणल्यार, बरें ऑर्गेनीक खा म्हणल्यार ना, कांय म्हणलो ना जेजून. तें सगळें जेजू पळोवन घेतलो. तुगे भलायकी, तुगेलें जिवीत, तुगेले पयशे, देस्पेज, काम, घोदचो एकवट आनीक मोग हें सगळें जेजू पळोवन घेतलो. तुवें पयलीं कितें जावपाचें एकल्यान न्हू. एकल्यान पयलीं पवित्र कातोलीक जावपाचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. हिंगा बंद करुया. रोजराया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक जॅसी आनीक ताजे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक पियेदा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरियान आनीक तिजे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड दुयेंसाचें सोशिल्लें पयस कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, झोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, डायलिसीस, पॅनक्रिया फेलियर, लांगसांक उदक जालें तें, हार्टाचे प्रॉब्लेम, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो, तकलें सुडलें ती आवट जालें ती, पिश जालें ती, मेंटल जालें ती, बुरशेलें ती, बेरेलें ती, हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. आनीक घरांतलीं भुरगीं जीं शिकतात तांची मोत वाडय, तांची जाणवाय वाडय, जाणवायन तांकां बरी. आनीक जाचो बिझनस चलता तांचो बिझनस वाडय, जीं काम करतात तांचो पागार वाडय, पोस्ट वाडय. आनीक जीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पागाराचें काम फावो कर. आनीक जांकां बसोवन दवरल्यात कोवीड पिडेक लागून तांच्यो कंपनी परतून चालू करून तांचे पागार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय. सगळीं चिन्नां तांची शांती पावय. आडकुळ्यो तांच्यो सगळ्यो काबार करून मेकळ्यो करून तूं तांकां स्वावस्कायेचें आनंद बरें जिवीत तूं तांकां फावो कर. आनीक हीं सगळीं अजापां मिलाग्रो तांच्या जिवितांत जाल्याय त्यो पळोवन तांकां पवित्र जावपाकूच तुजो मोग, तुजें बळ, तुजी कृपा तांचेर दवर. हीं सगळीं मागणें तुका करता हांव सर्गीचे बापा, तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.